बहुसंख्य गोंयकारांनी वेगवेगळ्या स्तरावयल्यान गोंय सरकारा कडेन मागणी केल्ली की गोंयान कोरोनाचो वाडतो फैलाव आनी मृतांची वाडती संख्या ही खंय तरी कमी करपा खातीर 15 दिसाचो कडक लॉकडावन हो गोंयान करचो। काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद घेतली आनी गोंयान कर्फ्यू लागू केल्लो आसा। लॉकडावन आसूं किंवा कर्फ्यू आसूं, एक सकारात्मक पावल हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घाला। आमी ताज्या डिसिजनाचो आदर करुया आनी एक पावल आमी फुडें या। आमी सगळे गोंयकारांनी संकल्प करुया, दृढ निश्चय करुया की फुडले 15 दीस आमी कशेंच घरांतल्यान भायर सरचे ना। आमी आमच्या कुटुंबियांच्या सुरक्षिते खातीर घरानूच रावतले आनी गोंयाक कोरोना मुक्त करतले। आज सकाळीं आमी पळयत जाल्यार खूब जाणांनी भाजी घेवपाक गर्दी केल्ली। कालच्या पत्रकार परिशदेन मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केल्लें आसा की भिवपाची गरज ना। जीवन आवश्यक वस्तूंची जी दुकानां आसा ती सकाळच्या आदेसाक उगडी आसतली, तेन्ना गर्दी करूं नाका, पॅनीक जावं नाका अशें काल मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट सांगिल्लें आसा। पूण हांव लोकां कडेन परत एकदां मागता की अशी जर गर्दी तुमी करूं नाका, अशी गर्दी करत जाल्यार कर्फ्यूचो कांयच उपयोग जावचो ना। म्हणून आमी आयच्यान दृढ निश्चय करुया की कसल्याच कारणां खातीर, म्हणजे बारीक कारणां खातीर घरा भायर आमी सरचे ना। आमी जर स्वास्थ आमचें बरें आसलें आनी जिते जर आमी उरले जाल्यार आमी फाल्यां पंचपक्वान्नां खावंक शकता। पूण जर आज आमी सुरक्षीत रावले ना जाल्यार फाल्यां आमी सादें सुद्दां जेवण जेवपाक जिते आसचे ना। म्हणून हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन शिवसेने तर्फे हात जोडून आनी एकदां विनंती करता की हो लॉकडावन आमी कडक पाळुया, यशस्वी करुया आनी गोंय कोरोना मुक्त करुया।